नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरवावणकर. 10 AM ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. राज्यात वट्ट 65 PhD धारक बेकार. पदवीधर दुसऱ्या नंबराचेर. बेकारीत 12वी जाल्ल्यांचो आंकडो चड. आमदार युरी आलेमावान विचारिल्ल्या लेखी प्रश्नाक मंत्री बाबुशाची जाप. गोंयकारांक मराठी चित्रपटात दिवची संद. गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या उक्तावणात मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंताचे प्रतिपादन. मायनिंग लिजात येवपी घरादारांसयत शेतां भाटां आनी देवळां काडची भायर. बेकारीचेर उपाय काडपा खातीर बेरोजगारी विशीं धोरण करचे तयार म्हणून आमदार चंद्रकांत शेटयेची मागणी. उबर ॲपा वरवीं भाडी मारपी 4 जाणांचेर येरादारी संचालनालयान केले कारवाय. 2 प्रकरण फुडल्या कारवाये खातीर राज्य येरादारी प्राधिकरणात केल्या दाखल. दिवचले कॉलेजीच्या 2 तरणाट्यां मदीं पोरण्या वैयक्तीक दुस्मानकायेंतल्यान जाली झगडी. एकलो जखमी, एकल्याक दिवचल पुलिशेंत केली अटक. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली रक्षाबंधन. भयणुलांनी आपल्या लाडक्या भावांक राखी बांदून तांचे तोंड केले गोड. आनी आतां खबरो विस्तारांत. राज्यात PhD केल्ले 65 जाण बेरोजगार आसात, जाल्यार 12वी जाल्ले वट्ट 38,122 जाण बेकार आसा. ताच्या उपरांत 31,793 जाणांनी पदवी घेतिल्ले जे आसात ते घरा बेकार आसात. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रश्नाक कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान म्हायती दिली. राज्यातली बेरोजगारी उणी करपा खातीर कामगार खात्यान कसली पावलां उबारल्यात असो लेखी प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विधानसभेत केल्लो. ताका जाप दितना कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगले की रोजगार मेळचो म्हूण राज्यात दर वर्सा हजारांनी तरणाटे रोजगार विनिमय केंद्रात अर्ज करतात. सद्याक PhD केल्ले 65 जाण बेरोजगार आशिल्ल्याचे दिसून आयला. तशेंच 38,122 जाण 12वी केल्ले बेकार आसात, जाल्यार 31,793 पदवीधर जाल्ले कामां नाशिल्ल्यान बेकार आसात अशें मंत्र्यान सांगलें. राज्यांतल्या बेरोजगार लोकांची आंकडेवारी. शिकूंक नाशिल्ले 611, 6वी मेरेन शिकिल्ले 1,172, 9वी मेरेन शिकिल्ले 7,439, 10वी मेरेन शिकिल्ले 16,488, 12वी मेरेन शिकिल्ले 38,112, 10वी उपरांत डिप्लोमा केल्ले 1,274 बेकार आसात. 12वी उपरांत डिप्लोमा केल्ले 3,134 बेकार आसात. ITI केल्ले 7,975 अजून मेरेन बेकार. पदवीधर जाल्ले 1,793 बेकार. पदव्युत्तर जाल्ले 8,955 जाण अजून मेरेन बेकार. PhD केल्ले 65 जाण अजून मेरेन बेकार आसात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात मराठी चित्रपट लोक पळयतात, मात गोंयांत मराठी चित्रपट कमी प्रमाणात प्रदर्शित जाता. राज्यात मराठी चित्रपट मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित करपा खातीर यत्न करचे, तशेंच गोंयच्या कलाकारांक मराठी चित्रपटात अभिनयाची संद दिवची अशें उलोवप मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केले. 14व्या गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. गोव्यातील लोक तशी बोलतात कोकणी आणि फिल्म बघायची झाली तरी हिंदी आणि मराठी ते प्रिफर, आणि कम्युनिकेशन करायचं झालं, ट्रान्झॅक्शन करायचं झालं तर ते इंग्लिशमध्ये प्रिफर करतात. त्यासाठी हिंदी आणि मराठी फिल्म पाहणं गोव्यातील लोकांना खूप आवडतात. पण गोव्यातील थिएटर्समध्ये मराठी फिल्म कमी दाखवली जातात. इव्हन मला वाटतं संजय शेट्टी यांनी इनिशिएटिव्ह घेऊन अशा मराठी फिल्म्स गोव्यामध्ये कंटिन्युअस आणण्यासाठी प्रयत्न केले तर गोव्यातील लोक तेही मराठी फिल्म्स बघतील याची मला खात्री आहे. आणि नक्कीच म्हणजे फक्त महोत्सव करण्याऐवजी संजयने इनिशिएटिव्ह घेऊन वेगवेगळी मराठी फिल्म गोव्यामध्ये दाखवण्याचंही प्रायोजन करावं. गोव्यामध्ये जरी थिएटर्स कमी असेल तरी नाट्यगृह खूप म्हणजे 10 ते 12 ठिकाणी अशा पद्धतीचे नाट्यगृह आहेत दॅट कॅन बी कन्व्हर्टेड इनटू द थिएटर्स, आणि इट इज पॉसिबल.
मला वाटतं या ठिकाणी आलेले प्रोड्युसर्स, फिल्म फायनान्सर्स याने जर प्रयत्न केला तर एक चांगला प्लॅटफॉर्म गोव्यामध्येही अशा पद्धतीने होऊ शकेल. आम्ही एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा, मला वाटतं बरेच जण या ठिकाणी फिल्म शूटिंग करायला बरीच लोक येतात. आम्ही विथ द सिंगल विंडो क्लिअरन्स म्हणजे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा या मार्फत आम्ही सिंगल विंडो क्लिअरन्स फिल्म शूटिंगसाठी करायला द्यायला लागलोय. आणि डेफिनेटली वॉट एव्हर द कॉपरेशन्स रिक्वायर्ड फॉर यू फॉर द फिल्म शूटिंग पर्पज इन द गोवा, आवर एंटरटेनमेंट सोसायटी इज रेडी टू गिव्ह यू. आणि एक प्रामुख्याने एक गोष्ट मुद्दामून सांगेल, म्हणजे गोवा फिल्म फेस्टिवलमध्ये आपलं फिल्म आणायचं असेल तर आय थिंक 50% मॅडम 50% कलाकार गोव्यातले. आमच्या फिल्म फेस्टिवलाक कितले 50% कलाकार आमचे काय 30% गोव्यातील लोकांना घेऊन जर तुम्ही अपॉर्च्युनिटी दिली तर तुमचं फिल्म आमच्या फिल्म फेस्टिवलमध्ये पण तुम्ही कॉम्पिटिशनला आणू शकता. आणि इवन दो वी आर गिव्हिंग द सबसिडीज फॉर दॅट फिल्म, त्यासाठी गोव्यातील मुलं आणि मुलींना ज्यांना हिरो आणि हिरोईन व्हायचं आहे त्यांच्यासाठी ही चांगली गोष्ट असेल. मायनिंग लिजात येवपी लांबगांव सयत मुळगांव आणि आडवलपाल वाठारांतल्या घरादारांसयत शेतां भाटां आणि देवळां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडची, तेच बरोबर शिमारेख निश्चित करची अशी मागणी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन केली. वाऱ्यार पडिल्ल्या कामगारांसयत मायनिंग पिडेस्तांक जे आसा ते न्याय दिवचो अशें आमदारान मागलां. मायनिंगाचो विशय येयलो, मायनिंगाचेर क्लियर कट सांगलेलें आसा. मायनिंग कंपनी प्राधान्य दिताना ते लांबगांव आसूं, मुळगांव सारखे अदवलपाले आसूं, पयलीं दिवंक जाय आमच्या लोकांक. हांव तें सांगलेलें आसा, ह्या मायनिंग कंपनी जी व्हडली स्क्रिनींग प्लांट किंवा व्हडले अदमोल ह्या आमच्या लोकांची घेवंक ना. त्याच्या फुडें वचून सांगलेलें आसा की इवन एडवर्टायज सुद्दां गोंयांत करूंक ना, ते भायलेच कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर आसा. ट्रकवाले आमचे आसा, थोडे मायन वर्कर आमचे आसा, थोडे मायन वर्कर अजून आमचे 150 वर्कर मया आणि बिचोलचे भायर आसात. तांचो सेटलमेंट फक्त 15 दिसांक केला. तो कंपनीन वाडो 45 दीस करचो अशें सरकारान रिक्वेस्ट केला. मुख्यमंत्र्यान सगळे इंटरव्यू करता म्हणून सांगला. आमकां जेन्ना पयलीं विंडो ओपन केली, आमचे सगळे लोक वचोंक तांकां भंय आशिल्लो, एक क्लॉज घातलेलो तांकां ट्रान्सफर करूं शकता. त्या भंयान थोडे वचोंक ना. पहिल्या विंडो खुबशे गेले, मागीर आमी परत इंटरव्यू जाले. हांव आनी आमचे प्रेमीन शेख गोंयाचे आमदार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. मुख्यमंत्र्यान परत एकदा 8 दीस विंडो ओपन केली, तरी थोडे भायर रावले आसा, तांकां बरें सेटल करचें. दुसरे आमचे शेतां जे इतके हे रावला, मायनिंगाचे स्कील रावला, खास करून लास्ट 2012 पासून कांयच क्लीन करना, ते क्लीन करपाक जाय. तिसरे आमचे लीज एरियेन लांबगांव किंवा मुळगांव किंवा अदलपल्लीन घरां आणि देवळां आसा ती काडपाक जाय. आणि चौथे डिमार्केशन लायन जाय. आमकां भंय आसा मायनिंग आपले लीज म्हणून फुडें येयत जाल्यार एक लक्षात दवरूंक जाय, आज आमच्या मायनिंगमुळे आमच्या गोंय गव्हर्नमेंटाच्या सरकार कितकेशेच रॉयल्टी पयशे मेळटा. सो हो जो पयसो आसा आमच्या लोकांच्या वेलफेराक. मिनरल फाउंडेशन काम करता ना म्हणना, आमकां मिनरल फाउंडेशनान बस दिली, बाकीचे कंपनी CSR प्रोजेक्ट करता, हांव ना म्हणना, पण तरी आमच्या लोकांचे इश्यू सॉल्व जावपाक. आणि अनएम्प्लॉयमेंटाचेर हांव डिमांडान क्लियर कट उलयल्लें आसा की अनएम्प्लॉयमेंट जे आसा ही सरकारची एक पॉलिसी जावपाक जाय. आणि ह्या अनएम्प्लॉयमेंट खास करून आमी सगळ्यांक गव्हर्नमेंट जॉब दिवंक शकना, पण आज आमची भुरगीं प्रायव्हेटातय काम करूं शकता. फक्त सरकाराचो कंट्रोल हे प्रायव्हेट कंपनीचेर आसपाचो. आणि इवन हे प्रायव्हेट कंपनीन जे जॉब घेता ते सुद्धा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजातल्यान जावचे, सो दॅट आमकां एक्झॅक्ट डेटा कळटलो आसा. आणि हे अनएम्प्लॉयमेंट कमी जावच्या खातीर आमचे सरकार सदांच अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सर स्किलिंग, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग हे सगळे गोष्टी करता. पण तरी म्हजे रिक्वेस्ट आसा सगळ्या युथाक की हेंच्यांनी आपले जे कोर्स जाय हे जे स्किल गॅप आसा बिटवीन द इंडस्ट्री अँड इकॉनॉमी हो कमी करच्या खातीर कोर्स करून तांच्यांनी प्रायव्हेट जॉबाक प्राधान्य दिवन करपाचें. गोंयांत उबर ॲपा वरवीं बेकायदो भाडी मारपाच्यो 4 घडणुको येरादारी संचालनालयान नोंद केल्या. तातूंतली 2 प्रकरणां फुडल्या कारवाये खातीर राज्य येरादारी प्राधिकरणाक धाडल्यात. तातूंतले एक दाबोळे विमानतळाचेर जाल्यार उरिल्लीं प्रकरणां मोपा विमानतळाचेर नोंद जाल्यात अशी माहिती येरादारी खात्यान दिल्या. पळटालो पळय हो मनीस पळय उबराक चलयता गाडी फ्लाइंग उबर ही गाडी मरे मोपा एअरपोर्टार आमी उबराक चलताना धरलेली आसा. राज्यात अजून मेरेन उबर ॲपांक परवानगी दिवंक ना. देखून बेकायदेशीर रितीन कांय टॅक्सीकार उबर ॲपा वरवीं भाडी मारतात असो बोवाळ थळावे टॅक्सीकार घालतात. विधानसभेत लेगीत हो विशय बरोच तापिल्लो.
येरादारी खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण थळाव्या टॅक्सीकारांनी बेकायदो उबर ॲपाच्या वापराचेर दाखल केल्ले कागाळी मदल्या 4 कागाळींचेर चवकशी सुरू केल्या. हातूंत येसुदास राठोड, हुसैन बेग, मल्लिकार्जुन पायान नावार आनी प्रवीण बडगे ह्या टॅक्सीकारांक बेकायदो उबर ॲपा वरवीं भाडें मारतना धरून तांचेर चवकशी केल्या. 2 प्रकरणां फुडले कारवाये खातीर राज्य येरादारी प्राधिकरणाक धाडल्या. पळटालो हो पळय हो मनीस हो पळय उबराक चलयता गाडी. फ्लायंग उबर ही गाडी मरे मोपा एअरपोर्टार आमी उबराक चलतना धरलेली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिवचले कॉलेजीच्या 2 तरणाट्यां एका पोरण्या वैयक्तीक दुस्मानकायेंतल्यान झगडी जाली. विद्यार्थ्यां मदीं जाल्ल्या झगड्यात एक विद्यार्थी जखमी जालो. हो प्रकार दिवचलच्या नारायण झांटये महाविद्यालया कडेन घडलो. मजगती मारपेट करपी विद्यार्थ्याक पुलिशेन अटक केल्या, जाल्यार जखमी विद्यार्थ्याचेर उपचार चालू आसात, अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळटा. विद्यार्थ्यांमध्ये जाल्ल्या झगड्यात एक विद्यार्थी गंभीर जखमी जावपाची घडणूक दिवचल तालुक्यात घडिल्ली आसा. जखमी विद्यार्थ्याचेर सध्या हॉस्पिटलात उपचार चालू आसात, जाल्यार ताका मारपेट करपी विद्यार्थ्याक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या अशी माहिती मेळ्ळ्या. दिवचल तालुक्यांतल्या आनी दिवचल शाराक लागून आशिल्ले एके कॉलेजींत शेनवारा हो झगड्याचो प्रकार घडला अशें कळटा. ही झगडी नेमकी खंयच्या कारणाक लागून जाली तें कळपाक मार्ग ना. मात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अंतर्गत वेंचणुकेच्या वादा वयल्यान ही झगडी जाल्ल्याचें कळटा. हे विशीं दिवचल पुलिशेंत कागाळ येतकीच पुलिशेन कागाळ नोंद करून विद्यार्थ्याक मारपेट करपी दुसऱ्या विद्यार्थ्याक ताब्यात घेवन अटक केल्ली आसा अशें कळटा. ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रक्षाबंधन म्हटल्यार भयण भावाचे अतूट नाते सांगपी हे परब. ह्या दिसा भयण आपल्या भावाक राखयेचो धागो बांदून आपले रक्षण कर म्हणून मागता. गोंयांत हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. भयणुलांनी आपल्या लाडक्या भावांक राखी बांदून तांचें तोंड गोड केलें. सत्तरीच्या वाळपय जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या जमिनीच्या वादाची न्यायालयात केस चालू आसा. ताका लागून सुमार 350 विद्यार्थ्यांक गरजेच्यो सुविधा दिवपाक आडखळ निर्माण जाता. डबल इंजिन सरकारान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पालकांनी केल्या. हे वाळपयचे जवाहर नवोदय विद्यालय. ह्या विद्यालयात वट्ट 350 विद्यार्थी शिकतात. दुरुस्ती कामा खातीर वाळपयच्या जवाहर नवोदय विद्यालयाक MP निधींतल्यान सुमार 4.5 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. मात हो निधी ह्या विद्यालयाक वापरपाक मेळना. कित्याक तर विद्यालयाच्या जमनीचो विशय न्यायालयात सुरू आशिल्ल्यान दुरुस्तीची कामां करपाक मेळना. शेनवारा विद्यालयाच्या पालक शिक्षक संघाची बसका जाली. हे बसकेक व्हडा संख्येन पालक हाजीर आशिल्ले. डबल इंजिन सरकारान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पालकांनी केल्या. आयज वाळपय जवाहर नवोदय विद्यालयाची PTA मिटींग आसली. तितून बरेचशा विशयांचेर आयज चर्चा जाल्ली आसा. प्रामुख्यान नवीन PTA निवडल्या आनी बाकीचे इश्यूज सगळे. पूण एक म्हत्वाचो विशय जो आसा तो राज्य सरकारान जी शाळेक जागा दिल्या तिचो विशय जो आसा तो खूब वर्सां मेरेन पेंडींग आसा आनी तो ऑनरेबल हायकोर्टान गव्हर्मेंटान जे अपील फायल केलां ते तशेंच पडलेलें आसा. आनी गेली 10 ते 15 वर्सां सगळे पालक आमी मेळून फायट करीत आसा. वेळोवेळी
आम्ही मनोहरभाई किंवा लक्ष्मीकांत पार्सेकर किंवा आजचे मुख्यमंत्री जे दोतोर प्रमोद सावंत यांचे कडेन हो विषय आम्ही व्हरून विस्तृत मांडलेलो आहा. पूण प्रेझेंट जी परिस्थिती आहा ती ताका स्टे ऑर्डर आसलेल्या कारणान तांकां नवोदय विद्यालय समितीक मागणी आसली सगळ्या पालकांची वतीन किंवा उत्तर गोव्याचे सगळ्या आमचे प्रतिनिधी पालक भाव जावं भुरगे सरकारान हें प्रकरण बेग्यांतले बेग्यान मोकळें करून एक शाळेक स्वातंत्र्य दिवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान रिपोर्टर सपना सामंत. फोंड्या फार्मागुडी वाठारांतल्या कांय विद्यार्थ्यांनी रॅली काडिल्ल्याचे व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्यान सध्या चर्चेचो विशय जाल्या. फोंड्या येरादारी खात्यान गाडयो चलोवप्या आड चलन जारी केला तशेंच गाडयेच्या धन्यांक न्यायालयांत हजर रावपाचे आदेश दिला. ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी गैरवर्तणुकेक लागून हेरांक त्रास सोंसचो पडलो तशेंच कायद्याचें उल्लंघन केल्ल्यान येरादारी पुलीस निरीक्षक कृष्णा सिनारीन गाडयेच्या धन्यांचेर कारवाय केल्या. फोंडा सिटीन गेल्या ब्रेस्तार दीस फार्मागुडीच्या कांय स्टुडंटांनी एक रॅली काडिल्ली आनी ह्या रॅलींत नंबर प्लेट नाशिल्ल्या गाडयांचो वापर तशेंच मॉडिफायड केल्ल्या बुलेटींचो वापर केल्लो आशिल्लो. ह्या रॅलींत अशें दिसून येयलें की ह्या रॅलींत जे स्टुडंट आसा ते फोर व्हिलराचेर बसून डान्स करताले आनी ते पळोवन स्थानीक लोकांनी कांय तांचे व्हिडिओ व्हायरल केल्ले आशिल्ले. फोंडा ट्रॅफिक पुलीस स्टेशनाचे PI कृष्णा सिनारी यांनी त्या 2 फोर व्हिलरांच्या मालकांचो शोध घेवन तांकां सद्याक चलन इश्यू केल्लें आसा आनी तांकां कोर्टान हजर रावपाची ऑर्डर दिल्ली आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश च्यारी. गोगळ हावसिंग बोर्ड वाठारांतल्या देवळाच्या तळयेंत फुडल्या वर्सा सावन POPच्या गणपतीच्या मुर्त्यांचें विसर्जन करपाक परवानगी दिवचे नात असो निर्णय ऋषिरंबा राखणदार देवस्थान समितीन घेतला. ह्या वर्सा POPचे गणपती विसर्जन करप्यांकडल्यान 500 रुपया दंड आकारतले अशी माहिती देवस्थानाचो खजिनदार दुर्गेश शिरोडकरान दिल्या. देवस्थानाची तळी आहा ही एक बरी एंटीक म्हणजे बरी पयली सान ही तळी आहा आनी ते तळयेक वर्सान वर्स ती 100-200 अशे गणेश मूर्ती विसर्जन जाताले. आणि आम्ही हे वर्सा अशी स्टेप घेतला की गव्हर्नमेंटान एक स्टेप घेतला की प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची मूर्त्यो बॅन करपाची आणि त्याक लागून ते हेजेर आम्ही गव्हर्नमेंटाचे बाब प्रमोद सावंत हेजे आम्ही अभिनंदन करतात. आणि तेच बरोबर आम्ही एक डिसिजन घेतला की ऋषिरंबा राखणदेव देवस्थानाची तळयेची वतीन की आम्ही हेजे मुखार ही प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची मूर्ती चे विसर्जन करपाक आम्ही हेजे मुखार आम्ही तळयेक दिवची ना, कारण ते उदकूय दूषित जाता आनी अशें करून आमी खूब तेंप अशें आमची चिंत्ताले आनी की जो चिकट मातयेच्यो मूर्ती करता एक गरीब समाज तो मूर्ती करता आनी आमी खूब कडेन महाराष्ट्रा वचून भोंवून येयले तेन्ना तेंची मूर्ती उरता, कारण ह्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची हाका लागून तेंच्योय मूर्ती उरता. अशें खूब आमी हेंचे कडेन वचून येयले आनी की तेंकांय हो असो एक सपोर्ट मेळचो अशें आमकां हे दिसता. कित्याक हे आमी 2003 की असोच स्टेप घेतलो जेन्ना दामू नायक हँडीक्राफ्टाचो चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना दामू नायकान की ह्यो मूर्त्यो बॅन जावच्यो अशें म्हणून दामू नायकान हँडीक्राफ्टा चेअरमॅन आसतना त्यांनी एक स्टेप घेतलो. पूण तेन्ना ते काही कारणां लागून ते आर्थीक मुखार वचत रावले आनी हे आतां ते गव्हर्नमेंट घेतला की आमचोय थीम हे साकार जालो की आमची ही जी मूर्ती आमी हे करपाक आमचे पयलीं सान हे आशिल्लें ते आमी हे केलें. हेजे मुखार आमी अशें चिंतता की अंदू कदाचित कित्याक हेजेर लागून थोड्या लोकांनी त्यो मूर्ती ऑलरेडी बूक केल्ली आसतल्यो की तांकां टायम मेळटलो अशी चेंज करपाक. पूण एक कोणाले मूर्ती उरली जाल्यार आमी अशें चिंतला की अंदू विसर्जन करपाक लागून आमी 100 रुपया घेताले ते तेंगेले प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची मूर्ती आहा तेंच्यांनी 500 रुपया अशें दिवपाचे. फोंड्या वाठारांतल्या राजीव कला मंदिराच्या संचालक मंडळाच्या वेंचणुके विशीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन चर्चा करून निर्णय घेतले अशी माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें दिली. 2022 वर्सा जाल्ले विधानसभा वेंचणुके उपरांत नवे संचालक मंडळाची वेंचणूक जावंक नाशिल्ल्यान फोंड्या म्हालात 3 मंत्री आसून लेगीत नवीन संचालक मंडळाची वेंचणूक करूंक नाशिल्ल्यान कलाकारांनी नाराजी उक्तायली. आता हांव ही गोष्ट मुख्यमंत्र्याच्या कामार घालतलो आनी त्या गोष्टीचो पाठपुरावो करून लगेच येणाऱ्या म्हणजे
आता असेंब्ली चालू आसा, असेंब्ली आयज सोंपता. फुडल्या म्हयन्या पर्यंत ह्या सगळ्यो वेगवेगळ्या महामंडळाची निवडी जातात आनी तो सरकाराचो विशय जो आसा काही कारणा खातीर जर उरलो आसतलो तो निश्चितच जातलो. काल एक विषय नाही आसूंक जाय, कारण एक मंडळ जर असलें जाल्यार त्या मंडळ खंयचें बरें वायट जें आसा तें पळोवंक शकता. कारण अनेक गजाली असतात, बारीक बारीक गजाली असतात, ते सगळे कडेन सरकार पावतो असं ना. पण त्या चेअरमॅन मागीर ती जी समिती आसा ती समिती ताचेर भितर एक्सक्लुजीव जाका कलेचें ज्ञान आसचें, एक कोणाक टॅक्निकल ज्ञान आसचें, अशे मेंबर आसपाक जाय. आनी ते अशें ते घालून ते सगळे कडेन पळोवन ते वेवस्थीत ते करूंक शकता. एक गजाल आसा तशें महामंडळाची नियुक्ती बी ह्यो सगळ्यो सरकाराचो निर्णय आसता आनी बाकीच्यांचो पाठपुरावो. मोरजे दर्यादेगेर आशिल्ल्या व्हाळांत दिसान दीस कोयराच्यो राशी वाडत आसा. लागसरचेच हॉटेलकार ह्या व्हाळांत कोयर हाडून उडयतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. ह्या विशीं प्रदूशण नियंत्रण मंडळा कडेन कागाळ करून लेगीत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान अजून मेरेन कित्याक कारवाय करूंक ना अशें साबार प्रश्न उपरासपाक लागला. हॉटेलाच्या घाणयाऱ्या उदकाची पायपलायन ह्या व्हाळांनी सोडिल्ली आसा अशें थळावे सांगतात. देखून संबंदीत खात्यान ह्या प्रकारांत लक्ष घालून बेगोबेग प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसात. हांगा हाडून उडयतना लोकांक त्रास जाता तुमच्या. पण तुम्ही हॉटेल तुमचें चलयता मरे, तुमचो कस्टमर हॅपी आहा मरे. तुमकां आमी कितें प्रॉब्लम केला ना. काय प्रॉब्लेम हांव विचारलें प्रोजेक्ट मॅनेजर आमकां कित्याक वाज हाडटा रे. क्लियर करतात आयच्या आयज क्लियर कर. सध्या बिचार आसा आनी बिचार ह्या व्हाळान कसली तरी घाण पोशी आनी दम करून दवरल्या. काही घाण वयता, व्हांवन वयता, ते व्हाळा दर्याक मेळटा आनी कोण म्हणटा टॉयलेटीची घाण भरल्या तेंच्या पिशवेनी आनी फोडली जाल्यार पळयता जाल्यार घाण घाण वास येता, तशेंच घाण वयता. कितें हेचेर एक्शन कितें जावंक जाय? एक्शन आमी हेल्थाकूय लेटर केल्ले की अशें हॉटेलकार हाडटा. हे हॉटेलकारांचेच काम न्हू. ह्यान कोण लोकल हाडून उडोवचे ना. तेची प्रॉपर्टी आहा तेणे उडयला आनी हे दिसता हे प्रायमा फेसिया तूं पयल्या दिसता. सो आतांच सरपंचा कडेन सांगला, सरपंचाक सांगला, सेक्रेटरीकूय सांगला आनी तेचेर हेल्थाक घेवन आनी एफडीएक घेवन प्लस आमचो मांद्रे पी आहा पळय ताका हे करून तेचेर कडक कारवाई करपाची अशें सरपंचाक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आहा आनी सेक्रेटरीकूय रिक्वेस्ट केल्ली आहा. विठ्ठल दासवाडा मोरजे ह्या वाठारान आनी ह्या वाठारान दर्या देगेर जायती हॉटेलां आसात. काही कायदेशीर आसात, काही इलिगली आसात. CRZC एरियेन व्हडा प्रमाणात हांगासर बांदकामां केल्ली आसा. कागाळी असतात पूण सरकार स्थानिकांचेर बेगोबेग एक्शनी घेतात आनी जे कोण भायले असतात तांचेर केन्नाच एक्शनी जायनात. पंचायत आपल्या तरेन काम करता, वर्क स्टॉप वर्क नोटिसा धाडटात पूण ते वयल्यान खंय तरी मागीर पंचायत संचालयान वयतात, हायकोर्टान वयतात आनी स्टे घेवन येतात आनी अशी बांदकामां वाडटात. मागीर जे इलिगली धंदे करतात ते आता हांगासर हो व्हळ आनी हे व्हळाचे उदक थेट दर्याक मेळटा. हांगासर कांय जाणांचे म्हणणे आसा की टॉयलेटीचे जे घाण आसा ती प्लास्टीक पिशव्यांनी 2-3 पिशवे घालून पॅक केल्ले आसा. हांगासर 50 वयर डंप करून दवरलेले आसा, व्हळान सोडलेले आसा. घाण काही वयता आनी उदकय काळे काळे जाता. कांय हॉटेलाचे व्हळ आसा त्या व्हळासून आमी पळयता घाण उदक थेट पायपा त्या व्हळान सोडलेली आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा तो कित्याक हांगासर येवन पळयना, असे अनेक जायते प्रश्न निर्माण जाल्ले आसात अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. काणकोण तालुक्यांतल्या श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानाची जमीन खेळा मैदाना खातीर लिजाचेर दिवपाची आशिल्ली, मात ह्या देवस्थान समितीन ती जमीन दिवपाक न्हयकार दिलो. मात क्रिकेट क्लबा खातीर ती जमीन हडप करपाचो विचार आसा असो आरोप देवस्थानाच्या महाजनांनी केला. ह्या विशीं महाजनांनी देवळाचे प्रशासक तशेंच मामलेदार हांकां निवेदन दिलें. देवस्थानाची फसगाळ म्हणटा ती जमीन दिवपाची. ही फसगाळ जमीन आज कित्येक वर्सां आमच्या देवस्थानाच्या ताब्यांत आसा. देवस्थानाच्या मालकीची ही जमीन
आनी ह्या जमनीक कितलेशीं देवकृत्यां जातात. थंय एक मठ आसा ज्या मठांक डेली पुजा जाता. थंय एक देवाची बांय आसा. थंय एक ब्रह्मस्थान आसा. थंय देवाच्यो भोवऱ्यो, दिवजांच्यो भोवऱ्यो, आमचे तरंगांची अवतार पुरुशाची तरंगां आनी विरामेळ हे अशे तांच्यो ह्यो देवाच्यो मिरवणुको देवडून वतात आनी त्यो वाट थंय आसात. आनी ही पवित्र भुमी ही कोणाक तशी दिवची न्ही. एक अर्ज आयिल्लो आसा समिती कडेन. मराठा वॉरियर क्रिकेट क्लब म्हणटा तांचे, तांणी ही जमीन मागला अशें म्हणून ताणें ती भाडेपट्टीचेर मागला. आनी तांची मागणी आसा की ती जमीन कितल्याशा वर्सां खातीर ती तांकां दिवची. महाजनाचो हाका विरोध आसा. हे आशिल्ले 10 AM बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.